हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम सगळी? हांव समजता तुम सगळी बरी आहाय म्हूण. सो आयज न्हू हांव तुमकडे चना मसाला रेसिपी शेअर करतलें. हांव आतां कोतो न्हू, सो हांव तुमकां ती हें कोतो शेअर करतलें. सो चोया तुमी केस कोताय ती. ओके, सो विल स्टार्ट. या हिंग न्हू हे 1 कपशे हे येल्लो वटाणे म्हणटा ताका चणे हांवें उकडले. बटाटोय घायलो हांवें एक तितून. ओके, आनी 6 विसलीश मारले. ओके, आतां तुमकां आतां कितें जाय तें दाखयता तुमकां तितून. सो हिंगा हांवें 2 आनियन घेयले, चॉप केले बारीक. टोमॅटो घेयला एक बारीक चॉप केले. 2 ग्रीन चिलीज तुम एक्स्ट्रा घालूंक जाताय. तिखसाण लागून हांव 2 घायले. आनी 2 हांवें गार्लीक क्लोव्स घेयले. ओके, आतां आमी स्टार्ट करुया. सो हिंगा हेचे हांडी दवरल्या तापूं. ती तापोल म्हणटकीर हितून ऑयल एड करतली. सो ती हांड तापोवल्या आनी हांवें तितून 1 टेबल स्पूनशें ऑयल एड केलां. ओके, आतां तितून 1/2 टीस्पूनशें जिरा एड करतलें. वन टीस्पूनशें मस्टर्ड एड करतलें. करीपत्ता घातलें. गार्लीक उडयतलें. आनियन घातलें. दोन ग्रीन चिलीज घातले आनी बरो तो शिजपासून तो मिक्स करता. मिक्स करीत रावन दवरतलें बरें भाजलें आनी जावपाक. ओके, आतां आमगेलो कांदो भाजला. आतां तितून टोमॅटो एड करता आनी ते मिक्स करुया. ओके, टोमॅटो मातशें जायन दी. सो आतां आमगे टोमॅटो जाला. आतां भितर थोडे मसाला घालया. 1 टीस्पूनशें चिली पावडर एड करता. 1/2 टीस्पूनशें टर्मरीक पावडर. 1 टीस्पूनशें गरम मसाला घातलें. आनी 1/2 टीस्पूनशें पाव भाजी मसाला घातलें. आनी तें बरें मिक्स करतलें. तितून इल्लेशें हांव उदक एड करता. ताका मसाला मातशें बरें मिक्स जावपाक. ओके, सो तो मसालो मातसो एक 5 मिनट्स असो भाजया. ओके, सो आमगे आतां मसालो जालो आहा रेडी. आतां तितून चना एड करतलें. ओके, ते उकडून बरें मिक्स करूया ताका. हे स्टेजीर तुमच्यान कितें उणें आहा मीठ बीट जाल्यार चॅक करूं जाता. ओके, आतां मातशें एक खतखतो दिवपा हेका आनी मागीर दाखयता जालें म्हणटा. सो हिंगा ते खतखतो येयलो आहा. तुमकां दिसता न्हू मातशें तीख बी जालें जाल्यार इल्लीशी शुगर एड करपा तितून. ओके, सो मीठ वीट फायन घाललें. सो आतां हितून चॉप्ड कोरिएंडर एड करतलें. मिक्स करतलें आनी आमगे भाजी रेडी आहा. ओके, आतां जाली भाजी पिकून. तुमकां कशी लागली ती म्हाका कमेंट बॉक्सात सांगाय. ओके, आनी पियर्सनूय गेलो इसकला च्या बी पिलो तो आनी तोय गेलो. हांवूय इल्लीशी च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां. It's a boy. What are you doing with it? So, hello. Tata. Ah.
चंय बसलो आसलोली मातशी हांव सकाळीं हांव बेगीन उठलो मीन्स सकाळीं रातीको तो 2 बी उठलो न्हू तेका लागून मुगे मातशी न्हीद जावन हांवें तो न्हिदलो म्हणटा बरें हांवूय न्हिदलोलें सो आतां तेका ताण लागून हांव रावना तेका जाता जीव ते कुद्दो लायता हांव येयलें आतां इतस्ती चड गरमी जाता जायना सारकी तो आख्खो हें जाला तेगे चिक्स बी रेड जाताय रोखडे हें जालें म्हणटा आतां नुस्त्या बी तोडपा जाय तें तोयटा काल हांवें लेपें लायलो न्हू मॅरिनेट केलो न्हू ते मागीर फ्राय कोत्ता गरम गरम खावपाचें आनी मागीर हें कोत्ता मागीर मेळटा तुमकां जेत ते जाणां दाखयता ओके त्याचे काय सयचे लेपो फ्राय केले आता गरम गरम कोड हालोली आहे ती घालतिनाची गेले आनी तांकां ग्रीन कोड केले हांवें ती मागीर बेश्टी पिड्यार जाता न्हू आनी टमॅटो म्हाका टमॅटो लायक आमटी कट केला आनी सॉल्ट घालता ओके सो जेयत आनी मागीर मेवता तुमकां सो आतां जेन बी जालें हेचें आज जेयत आसतना न्हिदलो आसलोलो जेयत आसतना उठलो मागीर ताका एक सायडीक घेवन तशें जेयलें आनी तें जिवा मातशें बरें ना म्हाका केवरत आसा सकाळसान आतां मातशें ताका सिरप घायलें मातशें ओके नानू थोडंसं घे सगळं ओके चल बागी मेवता हां सो चाम रेडी जाली बाबा हाडपा वयता पियसन सो ताका आठार मागीर मेवता घराक ओके सो येयलो पियसन चलो लायक तोकली सकल घाट येयल्ली गार्डनांतल्यान चल्लोलें हांव वसयता ताका भितरलें आयलें चलो आतां पावलें हांव वयता रुमा चेंज बी कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां जेल बी तो आनी आतां म्हळ्यार आतां मातशें टेस्ट करुया आनी मागीर हांव च्या बी पितोली आनी ताका चिकन जाय म्हणटालो सो तेचं चिकन घायलो ताका एर फ्रायर तें जालें तें सो मागीर जेयता तेन्ना दिवपा ताका आतां 6 o'clock जालें तुमकां मातशें कितें इम्पोर्टंट कितें सांगो जाय सो मागीर मेवता तुमकां ओके सो पियसना न्हू एक हें मेळ्ळा लायक ते एक पेनान बरोवपा ताका सारकें आहलोलें आनी तेंगे अमकें हें जालें म्हणटरी अमकी इयरा पड म्हणटरी तेंकां तें परमिशन मेळटा सो तेंगे अशें करून लायसन्स म्हूण मेवता पेन अशें करून चोय पियसन्स होल्ड लायसन्स टू यूज अ हँडरायटींग पेन सो तो रावतालो की तूं हें आपणा केदो मेळटो काय म्हूण सो ताका मेळ्ळें फायनली सो सार हॅपी आसा पेनान बरोवपा जाय आसलो ताका नाल्यार पेन्सिलीन यूज पेन्सील हें कोत्ताय न्हू तें ताका लागून वच पिकू आनी पियसन जेयता ताका न्हिदो वचो जाय न्हू आतां न्हिदो वचो जाय आनी आमगे चाव केले च्या पिता आनी सँडवीच कोतोलें सँडवीच खाता आनी मागीर च्या पिन मेळटा हेचो आमगे आतां व्हिडियो एंड करपा येयना आनी न्हांवोन बी येयलो आतां आनी पियसन आनी ते दोगांयचे हेठ हिदो धाडोले न्हिदनायचे ओके बिफोर मुगे व्हिडियो एंड कोच पयलीं न्हू हांवें तुमकां सांगलो न्हू कितें इम्पोर्टंट सांगतो म्हणून हांवें मोदें व्हिडियोन सांगलो न्हू तें म्हणल्यार न्हू थोडे दीस मातशें व्लॉगिंग करपाना मातशें कसलें पर्सनल कामशें येयलें ताका लागून थोडे दीस हांव व्लॉगिंग करपाना आय होप यू ऑल वील अंडरस्टँड मी आनी म्हाका सपोर्ट कोतो म्हूण तुमी एंड आनीक फुडें हांवें मॉर्निंग चना मसाला रेसिपी शेअर केलो न्हू तुम ती ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय केस जाल ती तुम कोत्ता तेन्ना कमेंट बॉक्सान म्हाका सांगाय ओके एंड हेजेर हांव मुगे हो व्हिडियो एंड कोता तुम तरी मुगे आयचो व्हिडियो लायक जाता प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी कोण आजून सबस्क्रायब केला ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कोराय टील देन यू ऑल टेक केअर एंड I will see you all in next video whenever it's coming and mogasu and bye good night मुगे व्हिडिओ हाल काय ओपन न्हू ताका लागून मुगे हाल न्हू सिस्टर इन लॉगे चेडवागे बर्थडे ताका हांव विश करता ओके हॅपी बर्थडे शगा बेबी मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज
and all your dreams come true. Pico also wishing. Say happy birthday, baby. Ishwara baby. Okay. Okay, chalo then bye.